देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आनी ताका विचार कोत्तल्या फारिझेव आनी धर्मशास्त्रा मदें भासाभास करून उपासा विशीं खोलायेन विचार करूंक आपयता आनी समजणी दिता. आदलें मन चिंतप सोडून नव्यो चाली रिती आनी येवजण्यो आपणावंक उस्तायता. काळा प्रमाणे चाल जावची म्हूण उगडास कोत्ता. जुदेवांचे चाली प्रमाणे उपास आनी दोणवण पवित्र शास्त्रांत भासायल्ल्या मेसाया तोडवणदाराच्या येण्याचे तयारीक एक प्राचीत आनी भक्तीपणाची रीत आसली. तोडवणदाराक आशेवन रावतेले जुदेव पोरजा आपल्या पात्यांचे प्राचिताची कोशेन आनी स्वाताची ओत्मीक तयारी करूंक तोडवणदाराक येवकार दिवंक तयारी जाताली. म्हणटच तोडवणदार आयल्या उपरांत ह्या चालींचो अर्थ बदलची गरज म्हूण जेजू तांकां सांगूंक सोदता. तोडवणदाराक वळखतल्या ताका मानून घेतल्या आनी ताचे सांगाता जियेतल्या शिसा मदें उपास न्हय पूण खुशालकाय वसता म्हूण जेजू तांकां शिकयता. काळजाचो वस्रो आनी जेवणां मेजा खुणे रुपान तोडवणदाराच्या येण्याची एक संभरमणी कशी जुदेव लोक मानताले देखून न्हवरो आपल्या पावण्या सांगाता आसतना खुशालकाय आसप योग्य आनी तांतून कांय चुकीचें ना म्हूण जेजू तांकां जागयता. तोडवणदाराचे येणे आनी ताचें हाजीरपण आसणे मानून घेवप एक खोशेची घडणी. ताणें हाडिल्ली नवी येवजण नवें मन आनी नवी सोजमणी स्विकारूंक जेजू सगल्यांक उलो कोत्ता. नव्या वस्त्रांची आनी नव्या धाब्यांचे वपार मांडून कितना विचारांत येवजण्या वागणुक्यान बदलणी हाडूंक गरजेचें म्हूण जेजू शिडकायता. जेजू आसा थंय नव्या जिविताची चाल आसची गरज. भाग्यवंत पावलू कोरेतकारांक बरोवन सांगता कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात ती एक नवी रोसना. पोरणे तें गेलें आतां सगळेंच नवें. आनी प्रकाशनेच्या पुस्तकांत जिवासनार बसलोलो आसा तो म्हणटा पळयात सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्ता. जेजू आमच्यो चाली रिती आनी परंपरा नवे नदरेन पळोवंक आमकांय आव्हान दिता. जेजू आमचे मदें आसा आनी जियेता म्हूण आमी खुशालकायेन आनी भरवश्यान आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता गाय. जेजूक आनी ताची शिकवण जियोंक आमच्या जिवितान बदलप नवसोडणी हाडूंक आमी राजी आसा. आमचें काळीज मन उक्तें दवरून जेजू आमचे लागीं मागता ते वाटेन चलूंक आमी तयार आसा. नव्या वस्त्रांची व नव्या धाब्यांची वपार कसले आमकां आव्हानांक फुडो करूंक म्हाका आपयता. भाग्यवंत पावलू आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां क्रिस्ताची सेवक आनी कारबारी म्हूण वाचता. दर कारबारी विस्वासी जावची गरज. जेजूचे शिकवणेक सदांच विस्वासी रावंक आनी ताची शिकवण पाळूंक देवाचो आदार मागुया. प्रार्थुया. मोगाळा जेजू दर दिसा आमची दोसोरणी करूंक आमकां तुजें बळ दी. आमकां सोबना ते वळखूंक आनी बदलूंक तुजो आदार आमकां दी. मागण्यांन उपास त्यागा वरवीं नवी आमी आनी तुका मानता ती चाल दवरूंक आमकां आयती कर जेजू. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.